नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यालयात तुमचे येवकार. आज आमी एक सामके गंभीर अशा विशयाचेर चर्चा करपाक हांगा आसात आनी आमचे बरोबर आसा प्रतिमा कुतिनो हे बायलांच्यो प्रश्न घेवन लढपी एक फुडारी. प्रतिमा, तुका कित्याक लागून आज हांगा आपयला? कारण सद्या गोंयांत दोन सामक्यो म्हणजे ज्यो आमच्या कल्पनेक पलीकडल्यो अश्यो गजाली घडल्यात. एक म्हणटा ते मयुरी वायगणकर हे तरी काल ऑन द डे ऑफ व्हॅलेंटायन डे ताजो लवर जो मंथन गावडे, लवर मीन्स इज अ जिल्टेड लवर, ताणें ताका आपयल्या ते येना म्हणून ताचे तकलेचेर हाजे सोऱ्याची बॉटली मारून ताका जखमी केले, ताका स्ट्रँगुलेट केले आनी हे एक जवळपास 20 मिनटां तशेंच बेशुद्ध थंय पडिल्ले. मागीर ताका जाग येतकीर ते परत आयले. दुसरी आनीक गजाल म्हणटा ताजे पयलेच दीस ताजे आनीक दीस पयलीं ही 14 कितें तारखेर ताका 5 वर्सांची चली तकलेचेर फातर घालून इंजर्ड केले आनी ते एक रातभर तशेंच उरले त्या हातूंत भितर. सो अश्यो ह्यो केसी वाडटात. किंवा जस्ट एक सेंटेंस सांगता आमचे चर्चा सुरू करचे पयलीं. जानेवारी 1 ते फेब्रुवारी 15 पासून म्हणजे 15 दिसां भितर गोंयांत 2 बायलांचो खून जाला, 2 चलयांचे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर जाल्या, 10 जाणांचे रेप जाल्या, 6 जाणांचे मॉलेस्टेशन आनी 8 चलयांचे किडनॅपिंग जाल्या. ही जर सगळी सिच्युएशन पळयल्या हाजेर तुका कितें म्हणटा? कशें सिच्युएशन दिसता? पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा तुका सुशांत बा फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस इंटरव्यू. and this is a very sensitive interview what we are having, but is related to woman and girl child. First and foremost, let me tell you, तुम्ही आता म्हाका स्टॅटिस्टिक्स दिले की लास्ट 45 डेजान कितले अटेम्प्ट टू रेप, कितले अटेम्प्ट टू मॉलेस्टेशन, कितले अटेम्प्ट टू मर्डर and all the crimes, atrocities which are taking place on women. And these are reported only. And these are reported only. And this has been only for 45 days what you are talking now. 45 days actually, not like 6 months and all. This shows that in Goa, the law and order has totally collapsed, completely collapsed सगळ्याचा. आणि हे खाते जाऊन येता आमच्या जो मेन आसा तो प्रमोद सावंत जो CM आसा गोंयचो, ताजे अंदर हे होम एंड डिपार्टमेंट खाते येता. नाव लेट मी टेल यू पर्सनली, आता तुवें हो नंबर दिला, ह्यो रेजिस्टर्ड जाल्या जावना? So these are only registered. But if you go to see unregistered cases, जे registered जाऊ ना, त्यो जायत्यो आसा. आनी म्हजे कडेन जाल्यार आतां since I have taken up some 2-3 issues of this molestation, dowry deaths and rapes, I can see every day I am getting calls from corner of Goa, not from outside Goa. प्रत्येक गोंयचे जे कॉर्नरात न्ही ह्यो असल्यो केसीस येवपाक लागल्या. इनफॅक्ट तुका ती खबर तुका नासतली. आतां काल लेटस्ट पेडणे एक केस रेजिस्टर जाल्ली आसा आनी ती केस म्हणल्यार ते तोरसे म्हणटा ते स्कुलाक एक 12 वर्सां चलयेचे मॉलेस्टेशन या रेप हे चार्जीस जाल्ले आसा. आनी आयकूंक येता ते त्याच शाळेचे ते भुरगे ते शिकता ते काही कावन्सिलींग करता तेन्ना ताणें सांगून दिलें आनी त्याच स्कुलांतलो तो शिक्षक जावन सर जावन आसा. आनी आयकूंक येता ते इट इज नॉट अ फॉल्स चार्ज ऑर समथींग, बट एवरीवन नोज the person who has committed that crime on a 12-year-old minor teacher by profession. It seems he is very close ties with the cousin, very close ties with their own MLA of Pedne, that is Arlekar Gav, Praveen Arlekar. So खंय तरी वायट दिसता कित्याक क्रायम रेट इतली वाडिल्ली आसा. म्हाका दिसता खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कंप्लिटली ब्रेक जाल्ली आसा. आनी हांव म्हणटा हो आमचे जो सरकार आसा भाजपाचो गोंयांत, इट इज वेन यू आर टॉकिंग अबाउट बेटी बढाओ, बेटी पढाओ, बेटी बचाओ, हे स्लोगन फक्त नांवा खातीरच आसा अशें म्हाका दिसता आतां खरें. कित्याक सांगू, कित्याक दीस सरकार इज मोर फोकस्ड. तांकां फक्त इलेक्शन, तांकां फक्त कॉस्मॅटीक करपाचें ते पिशे जाल्ले आसा, इव्हेंट्स करपा खातीर आनी कितें करपा खातीर. बोर्ड्स तुमी पळयात आतां कितले ते फक्त तांणी सण साजरे करपाक लागले ते. But safety of a woman, safety of a girl child is thrown in gutters. So somewhere government has failed. I have taken up cases. सारखे आंगार काटो येता तसले केसीस हांवें घेतिल्ले आसा. आनी वायट दिसता की
when you go and knock the doors, that today Pratima has to take the rape victims personally and knock the doors. I have knocked the doors of the CM Pramod Sawant, who had promised me and assured me that within that night, as Adi Millan Thukumpal Uttar Dita, that person will be arrested. तुझी एक पूण he has failed. Our department is failed. तुझी एक केसीकडे येवची पहिले फक्त तुका म्हणजे मयुरेची केसीतलो फकत एकच हे आसा ते म्हणजे ह्याच चलयेचेर ह्याच चलयान एक 1.5 महिने पयलीं असोच एक एफर्ट केल्लो आनी ताणें पुलीस स्टेशनाक वचून कंप्लेन केल्ली पूण ते पुलीस त्या कंप्लेनीचे जे तरेन दखल घेवपाक जाय ती घेवंक ना ताज्या फाटल्यान हो क्रायम करता काय म्हणल्यार एग्रीव्ड क्रायम जाल्लो आसा सो कित्याक पुलीस What I am telling you, law and order film लागीं it is coming under the home department आनी पात्रांव कोणताचो CM आमचो हांव म्हणटा CMan he has to tighten his buckle, I don't know, tighten his shoes or whatever, or tighten his belt. Why? Because तुझे own department आतां सगळे जे गोंयांत पुलीस स्टेशन्स आसा सो CMan ताका आपूण नोंदणी घेवपा जाय एवरी मंथ पळोवपा जाय कितें चल्लां एवरी 15 days केसीस कितें आसा खंयचे फास्ट ट्रॅकाक घालप पळय आतां मयुरी बापडे ताजे एक वन सायडेड लव तो चल्याचो मंथनाचो इट वॉज नॉट दॅट शी वॉज इन लव विथ हिम और शी लव्ड हिम इनोसंट चायल्ड हॅड टू गो थ्रू अटेम्प्ट ऑफ मर्डर इट इज एस्टरडे ते बडे आपले मशीन फॅक्टरीन कामाक वताले सदांची वाट घेवन वताले व्हॅलेंटायन डे म्हणून हो गेलो ताजे फाटल्यान तूं ताजें मोग करता आसतलो बट देन यू शूड रियलायज इट्स अनरिक्विटेड लव तो तुजें मोग करना पूण ताका धरून तूं सुरी घेवन बाटली घेवन सकाळी 7 वरांचेर आतां उसगांव विजया कडेन ताका तो डेटी कापोवपाक लागलो खंय व्हॅलेंटायन्स डे म्हणून ताणें ताका 1.5 म्हयनो पयलो खंय ताका रिजेक्ट केलो आनी सांगिल्लो खंय म्हाका तुजेर इंट्रस्ट ना आनी शी हॅड गॉन टू द पुलीस स्टेशन उसगांव आउटपोस्ट पोस्ट आसता थंय तेणी कंप्लेन केली नोंदणी केली तेन्नाच समज पुलिसांनी तेंच्या त्या चल्याक धरून हाडिल्लें ताका धरून हाडिल्लें आनी कितें एक्शन घेतिल्ली जाल्यार आयज काल आमचें हें मयुरी म्हणटा तें ह्या परिस्थितींत आसपाचें न्ही टुडे शी इज बॅटलिंग लायफ इन GMC डू यू नो दॅट शी वॉज हीट वीथ द बॉटल ऑन अ हेड शी वॉज ब्लिडींग अनकॉन्शियस जावन पडिल्लें सुरी घेवन ताका स्ट्रँग्युलेट करता तूं आनी मरून मेल्ले आनी तो गेल्लो जाल्यार कोण जबाबदारी घेवपाचो वूड CM ऑफ गोवा ऑर द पुलीस डिपार्टमेंट वूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाक ना जावपाचें भुरगें आयज आवय बापायक ना जावपाचें आनी त्या भुरग्याचे गुन्यांव नासतना तें आयज ते परिस्थितींत आसा आय प्रे दॅट शी गेट्स वेल सून बट नाव तुवें 2 अश्योच केसीस तुका घेवन निमाणे कडेन आझाद मैदानाचेर वचून लोकां कडेन ते उक्ताडार हाडचे पडले त्यो केसीस कितें तूं त्यो केसीस आतां पळय हांव आतां लागला कितले दीस जाले 15-20 दीस जाले हांव त्या केसीसां फाटल्यान लागला एक केस म्हणटा तें नांव घेवपाक जायना म्हाका विक्टिमाचें पूण तें आमचें नॉर्थ गोंयचें बरें घरांतलें एकली एक चली ती आनी तिका त्या चलो एक्यूज आसा लेजियो गोम्स म्हणटा तो रागा टू रिचीज बँडाक तो वाजयतालो क्रुनर तो हे बँडाचो तो ताजे फाटल्यान लागलो ताका प्रपोज केलें ताज्या मोगान पडटा म्हूण ताका सारकें कन्विन्स केलें आवय बापायक सांगलें आय वील मॅरी युअर डॉटर ग्रँडमदरा कडेन वचून उतर घेतलें आपल्या आवय जी लंडन आसा तेजे कडेन वॉट्सॅपाचेर कॉल केलो सांगलें जालें म्हणून सो शी गॉट कन्विन्स शी सेड लायक ही रियली लव्स मी मोगान पडली आनी यू नो वी आर नॉट गॉड्स यू नो वेन यू इन लव ते म्हणटात पळय गळ्या मुखार कितें तांबडे रोजीस येता ब्लायंड यू गो ब्लायंड लव इज ब्लायंड दिस ते मोगान पडलें आनी ही टोल्ड हर दॅट वेन शी रिफ्यूज फॉर अ फिजिकल रिलेशनशीप फर्स्ट टायम ही टोल्ड हर that when I love you and I've committed and all know that we are getting married in December so कितें आसा काय म्हणून आनी he ended up having relationship with her not once twice thrice and when she came to know that she is expecting पोटांत भुरगें आसा when she did the test आपले मेन्सीस चुकल्या म्हणून तेणे फार्मसी साकून टेस्ट हाडिल्ली तितून तें पयलें that she is pregnant then she went for a urea पळोवपाक करेक्ट प्रेग्नन्सी टेस्ट आसलें पळोवपाक गेल्यार 5 weeks प्रेग्नंट म्हणून मेळ्ळी शी टोल्ड that boy said you do what you want I am influential nothing हांवें तुका हात देखून लावना म्हणून करतलो बट तो पिसो दिसता म्हाका ताचो पिसो either he had to admit and accept he was not even ready to come on the table she said I'll get a professional expert I'll get Pratima madam to talk he refused and today is absconding but you know what we have played a very आमचे दोगाराक घेवन आमी एविडन्स स्ट्रॉंग दिल्या GMC वेले ताका केस रजिस्टर केली पेंडींग पुलीस स्टेशनार मेडिकल रिपोर्ट टोल्ड इन द GMC that she is 5 weeks pregnant now she is 6 weeks आनी कन्फर्म जालें then we had all the chats of the phone तांचे कितें उलोवप जालें तें कन्वर्सेशन्स ते सगळें आमी कितें केलें डॉक्युमेंटेशन सगळे डॉक्युमेंट्स घेतले एविडन्स म्हणून आमी सेशन कोर्टाक घातलें सेशन कोर्टात शा जोशी जी ती आसा शमा जोशी शी इज अ नो नॉनसेन्स जज शी वेंट थ्रू इट डोंट डेट डिलो आनी तिजी बेल त्या चलयाची लेजिओची आतां
Reject जालें Yeah. तरी पासून तो एब्सकॉंडिंग हांव म्हणटा वाय द पुलीस इज फेलिंग वाय द पुलीस इज नॉट सर्चिंग तो काय फातोर्डा स्टेडियमा कडेन रावतालो ते फ्लॅटान आनी तो ओरिजिनली आगोंदाचो भुरगो सो हांव म्हणटा ट्रेस कित्याक जायना जाला कित्याक जायना फोन आसा तुजे ATM कार्ड्स आसा तुजे फॅमिली आसा तुजे फ्रेंड्स आसा कोण तरी आसा ताका सपोर्ट करपाक तो काय तरीपार जावना तो काय गोंया भायर वचूना तो लंडन वतलो म्हणल्यार ताजो विजा काडपाक 3 म्हयने जाय पूण खंय तरी न्ही पॉलिटिशियनाचे हात आसा आनी हितून न्ही इन्फ्लुएन्स गोंयचे पुलीस सामके इनकेपेबल अशें म्हणटा जायना कारण तेन्ना सूचना सेट कर्नाटकाक पावतकीर तांणी धरली हय मागीर ते पयर मर्डर जाले ते हांगा सिलेक्टीव तांकां जाय सो दे आर नॉट इनएक्टिव्ह नॉट इनएक्टिव्ह सो देन ते जालें मरे सुशांत बाब पयर तेणी कितें केलें पळय ते चलयान एडवोकेटाक घेवन मीन्स इज टच विथ एडवोकेट ऑल्सो मीन्स हें करून इंटरियम बेल घातली कोर्टांत हायकोर्टांत बट हायकोर्टांत करून इंटरियम बेल रिजेक्ट जाली सो दॅट इज ऑल्सो विन विन सिच्युएशन फॉर अस आनी 20th ऑर्डर आसा आय वेंट दॅट डे टू द एसेंब्ली म्हाका एसेंब्लीक वचपाक पडलें सीएमाक मेळपाक 4 वरांचेर टिमाक घेवन हांव गेलें सीएमान म्हाका सांगलें एनी हाव ही हॅज टू बी अरेस्टेड टुडे नायट एंड आय एम गिविंग ऑर्डर्स टू द पुलीस स्टेशन So I cannot blame the CM also, but I feel CM you have to be strict enough. You take action, otherwise take action on the officers who are sitting and who are who are taking up this matter in the women's police station. खंय तरी म्हाका दिसता लूज आसा आनी कनेक्शनच ना दिसता होम डिपार्टमेंट आनी सीएमाचें कित्याक आतां तो म्हणल्यार ट्रेस जावपाक आशिल्लो मागीर परतून हांव नेक्स्ट डे फॉलोअप केलें म्हाका सीएमान सांगलें त्या भितर 2 हाडटा पूण आयज जाले ते 10 दीस हांव म्हणटा सीएमाक हांवें काल म्हणलां तशें क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा ही हॅज फेल्ड. But I'm not saying fully that I'm blaming him, but I'm telling him your home department has to be put in place. If you think that if a boy cannot be हाडपा जायना अरेस्ट करपा जायना आनी बिहायंड द बार्स एक क्रिमिनल ओपनली रेपिस्ट भोंवता जाल्यार खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट फेल जाला. तशेंच दुसरी केस आमी केली तो चलो ते चले मॉडल ते नॉर्थ गोंयचे आतां सांगपाचें म्हणल्यार एक दुसरी केस दॅट ऑल्सो शी इज अ मॉडल ते आपल्या पांयार उबी आसा इंडिपेंडंट मॉडल तें and she has done modeling for Goa's big time for the event she has taken part. थंय ताका हो चलो ते मॉडलिंग करताले इन द कसिनोज इट वॉज एन इव्हेंट हो चलो कोण कसिनो खेळपाक वतालो तो हॅबिच्युअल कसिनो वचपाचो भुरगो तो ताणें खंय ताजे फाटल्यान लागलो ताका पिशें गेलें ताका सांगलें की आपूण तुज्याच धर्माचो आनी आपूण तुका राणी भाशेन दवरतलो आनी ताका खंय फाटीं लागून सगळें राणी भाशेन ट्रीट करपाक लागलो. So she said, since I need time because I cannot just commit myself. First we'll know each other. So then they said, it seems okay, we'll stay in a live-in relationship. आता थोडे लोक कमेंट मागपाचे लोकांच्या घरा बसून कमेंट मागपाचे काम आसता. But you know, live-in relationships are legal. You must have don't have to go abroad. Abroad in Rauta. You go Bombay, you go to Bangalore, you go to Pune, you will see so many people. She stayed with him, and under the pretext of marriage. He had an affair with her and then he told her, but he had hidden that he is 2 times married, earlier married. He had hidden that he's got 5 children from the previous marriages. He not only hidden that, he hidden his religion and then at the same time, त्याच्याच बरें रावतालो 15 दिसांनी एक पाटी म्हणप केलें म्हाका आवय आनी बापायक मेळपाक वचपाक जाय गो एंड मीट एंड कम. सो शी वॉज केप्ट इन द डार्क. शी गॉट प्रेग्नंट फर्स्ट. वन्स शी गॉट प्रेग्नंट ते भुरगें तेणें अबॉर्ट करपाक लायलें कित्याक पालो लग्न जावं भुरगें करुया. शी वेंट रिलिजियसली ते ताका बिलीव करताले. सेकंड टायम कितें जालें सुशांता 5 म्हयने जाले प्रेग्नंट जावन 5 म्हयने ते रडटाले यू गेट मॅरीड टू मी ना आमचें पालो तशें जायना वी हॅव टू अबॉर्ट ताका तो हॅरेसमेंट टॉर्चर ताका मारलेले सगळे दाग सगळे म्हजे कडेन पिक्चर्स आसा मारिल्ले ते फ्लॅटान आनी ताका फोर्सफुली व्हरून तेणें 5 म्हयन्याच्या भुरग्याक तेणें अबॉर्ट केलें. आतां तूं म्हाका सांग ताणें एक अबॉर्ट केला तेणें क्रायम केला. अबॉर्शन इज अ क्रायम इट सेल्फ यू नो इट. Any doctor I'm not saying all doctors, in every profession there are like 2 rotten apples. तसले म्हाका दिसता हे हॉस्पिटल आनी डॉक्टर पयशे मेळटा 20-40 लाख मेळटा म्हणून तुमी 5 म्हयन्याचे भुरग्याक तुमी अबॉर्शन करपाक गेले रिस्क टू द लायफ. 3 म्हयन्याचे वयर अबॉर्शन जावपाक शकना ते तुकाय खबर आसा म्हाकाय खबर आसा खंयचोय दोतोर आनी खंयचो अनपड सांगतलो. बट दे हॅड फोर्स्ड इट वॉज रिस्क बट ही वेंट एंड ही सायन द पेपर्स. भुरग्याक मागीर तेणें कितें केलें भुरग्याक घेतलें आनी एक खंय तरी व्हरून खंय कोणाक सांगून बॉक्सान घालून एक बिल्डिंगाच्या भायर डस्टबीन आसता ते भितर त्या भुरग्याक पुरलें. तूं चिंत ते बायलेक कितें जालां आसतलें. शी वॉज क्रायंग एंड वन ऑफ लायक यू गुड फ्रेंड ऑफ मायन रिपोर्टर सिनियर रिपोर्टर कॉल्ड मी अप एंड टोल्ड मी फ्रॉम नॉर्थ that
You know, Pratima, one girl needs help and nobody is ready to take up this matter. Some are scared of the politicians, some are scared of the big influential officers, and some are hanging gloves. So I said, fine, let her meet me. When I met her, I was totally devastated. She was totally kabar झाले. अशा सारखे आणि डिप्रेशनात पडून सारखेच. She used to tell me I should get panic attacks. I see my child. I have seen the child. So then I said, we'll fight this case, and I'm with you, and I'm standing with you. And then that boy was arrested. तेका आडून पेंजीन जेलात दवरलो. ताणें खूब ट्राय केलें ब्रायब करपाक आनी ताणें ब्रायब केलें पूण कितें जालें एविडन्स वॉज सो स्ट्रॉंग दॅट ताका जेलींत दवरिल्लो आनी पळय ताजी केस आमी एविडन्स दिल्लें केस ताजी रिजेक्ट जाली बेल ताजी रिजेक्ट जाली आनी आतां ताका काडून व्हेल्लें आसा कोलवाले जेलींत. सो एस्टरडे बिकॉज आय डोंट आय एम नॉट गेटिंग आय एम नॉकिंग ऑल द डोर्स फॉर जस्टीस. एक्चुअली अशें आसपाक जाय एक रेप जाली आनी तुजे कडेन एविडन्स आसा त्या मनशाक भितर घालपाक जाय. तो 7 ते 10 वर्सां भितर आसपाक जाय. आय डोंट नो कित्याक लूपहोल्स आनी कित्याक चल्ले एविडन्स आसतना कित्याक केस चल्ला आनी रिजेक्ट जातकीर आतां ताका कोलवाले जेलींत घातले आसा. काल हांव आमचो IGP बाब आमचो गोंयचो इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलीस ताजें दार म्हाका धांवपाक पडलें आनी ही वेलकम्ड अस एंड व्हेरी सॉफ्टली व्हेरी सोबरली ही स्पोक टू अस. ही इज IPS आफ्टर ऑल बिश्नोई बाब आनी ही मेड अ पॉयंट टू कॉल SP Sunita madam. And I said, see, we don't have faith in the women's police station because these girls will tell you what it is. And they told him whatever has happened, how they were treated, how they were like pushed off. And then he has taken it up. He even spoke to the jailer at Kolwale and told, त्या भुरग्याक बरी ट्रीटमेंट दियाता म्हणून आमची कोलवाले जेलाची ट्रीटमेंट कितली बरी आसता ती तुमी दाखयात म्हणून आनी स्पॉट फ्री जावपाची पडना. आनी दुसरें म्हणटा ते लेजिओची जी केस आसा ते क्रिमिनल इज एब्सकॉन्डिंग ताजेर तेणे आतां कारवाई स्टार्ट केली आसा. ही इज स्टार्टेड ही जॉब. So I hope that my both girls get justice. तू जे दोन जोक गजाली सांगले तातूंत दोनूय तुका पळयल्यो जाल्यार समवेर पुलीस समवेर लॅकिंग टू टेक द एक्शन or either under pressure or anything. Second thing, तशीच आनी एक केस बेसिकली ती म्हणजे ते व्हिडिओ घालता केपेचो आनी ती अशीच म्हणजे तिणें सगळे फोरमाक मुखार वचून तिका न्याय मेळ्ळो म्हणजे. And that's what I'm saying, you know. In fact, you know, Sushant, I'm a very strong woman, you know, but you know, last 1 week, you know, even my pressure shooted up. Dr. Rajesh Naik treated me. I could not, you know, because म्हाका इतले डिस्टर्ब जाला जाल्यार हांव चिंत्ता ह्या बायलांक कितले डिस्टर्बन्स जाता आसतलें. केपेची बायलेंनी म्हाका एक्चुअली 2 वर्सां पयलीं फोन मारिल्लो आनी दॅट टायम आय वॉज इन पॉलिटिक्स. दॅट केस इज वॉट यू नो यू लाफ. इट इज रिगार्डिंग कास्ट इंटरकास्ट मॅरेज. द बॉय सेज दॅट ही इज अ ब्रदर and the girl is coming from a Bahujan Samaj, Bandari Samaj. So walk ही त्याच्या मोगान पडलो. ताणें डायरेक्ट सांगलें नाही आमचो बापूय खूब त्रासान आमी आमचे कशें आमी वयर आमच्या आवयन काडला आमकां खबर आसा. बापूय खंय ड्रंकर्ड आशिल्लो त्यो भयण्यो खंय आनी कितले त्रासान ते कामाक वताले हो ताका खंय मेळ्ळो थंय आनी मोगान पडलो आनी म्हणपाक लागलो बामणां आनी ते भंडारी आनी ते म्हाका बाहुजन आनी खारवी समाज म्हाका लागना म्हाका मोग लागता. हांव तुका व्हरता तूं एक कापडान यो हांव तुका सारकें दवरतलो तुका तो दर्जो दितलो. ते चलयेन हेंय म्हणलें खंय ना रे म्हणून ते म्हणटा डायरेक्ट तेणें म्हाका सांगलें रडटा तेका रडनाका आसाच हांव आसा न्ही का. तर म्हणलें मॅडम तुका 2 वर्सां तुका फोन मारिल्लो आनी कितें चल्लां हय बरें 7 वर्सां लग्न जालें पळय आतां 7वी वर्स तेन्ना साकून म्हाका बाबा पुलीस स्टेशनाक कितले पाटी केपें म्हाका पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन दिल्या तूं यो आनी पळय म्हणपाक. आनी तेन्ना तें म्हणटा आपयतात उलयतात मिटयतात धाडयतात. दुसरे दीस खंय कितें तिसरे दीस खंय तेजी आतें मेलें खंय गुवाचें सासून म्हणपालें खंय पिडे पोन वत आयली पांय गूण बरें ना हे पळय नायकोटाक आयलां हे नायकोटान येवन कितें केलें. हांव म्हणटा तुमकां नाका तुमी अजून हे धर्म जात हे घेवन बसता इंटरकास्ट मॅरेजीस आमी खंय एडवान्स पावल्या. फॉरगेट इंटरकास्ट मॅरेजीस इंटर रिलिजन मॅरेजीस जावन लोक इतले हॅप्पी आसा. आय हॅव सीन दॅट कॅथलिक्स हिंदूज ऑल्सो हें कितें चल्लां आनी बामण म्हणप उतरा तुका देवकार्याक येवप ना तुवें देवाची पुजा करप आमच्या देवकार्याक येवप ना तूं बसतलें आनी कितें रांदचे कुडींत येवप ना तूं बिलीव करतलो. दीस जनरेशन ती वाडटा तेका ती वाडटा तें तेणी जेवपा जाय आनी उतरा नायकुट्याक हें कितें चल्लां रे हें कसलें. आनी तुजें चल्याक कोणें सांगिल्लें ताजे कडेन लग्न जावपाक तुका जाय आशिल्लें तुमची पास्टाची आमची आसली पूण हाडून तुमी तेका टॉर्चर करतात. शी ट्राय टू अटेम्प्ट सुसायड 2 times. वन डे शी डिसअपियर्ड. मागीर ते बायलेन ते कोण रेखा म्हणटा तेका 3 दीस आपणाकय दवरिल्ले खंय पुलिसांक केस केल्या खंय पुलिसान आपयले आनी गोवान सांगलें की सॉरी आपूण परतून रिपीट करपाना आनी इतलें मिटयलें. आनी एक फावटी कितें नोट बरयली आनी मरपाक गेलें ताका हाडलें. पूण लास्ट वॉज द वर्स्ट वेन आय वॉज विथ दीस रेप विक्टिम्स
Okay, at the assembly meeting CM talking, I was continuously getting calls from one lady, and I don't know from where she got a number. She said I made it a point to take a number to somebody, and that lady called Rekha, her friend, so-called friend, ती शाळेत मी भुरग्याक पावपा वता तेन्ना मेळटा. सो ते दीस सकाळी घेवन तेणें सांगलें तेका रेखा आपूण चल्ली आपूण वता आनी ते सर डेस्परेट रडून बी दोळे बी तांबले कितें जालें ना झगडी जाली ती नणन एकली येता फाल्यां खंय ताका लग्न करून दिलां ते येता आनी उजो घालता आवय कडेन एक जाता आनी दोगांय म्हाका सुन्या कशें करता आमी सगळीं एक कडेन बसले आपूण येवन सोफाचेर पयलें उठ गो मी तेका बसप ना ती भायर वता आपूण रांदची कडेन आयल्यार तुका हांव कोणें येवपा लायलें सो डिस्क्रिमिनेशन जाता. So then I went to the police station. I spoke there and I told. Now I think day before yesterday, both the parties were called. The mother-in-law was called. The चलो आणि ते बायलेक आपयले. सिस्टर-इन-लॉ निमित दिलें की चलो बरो ना म्हणून आणि मागीर पुलिसांनी खंय आतां तांकां स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्लें आसा. If you all do this, you all watch it out. You all watch it out because discrimination and that way they corrupt because it's against the law. Okay, and the generation here. So I felt sorry. So she called me yesterday. She was crying and she's thanking me. सेंग प्रतिमा मॅडम पुलिसांनी बरे भशेन केल्लें आसा आतां सद्याक तरी बरें आसा पळोवया आतां कितें जाता तें नाजाल्यार फाल्यां आय वील हॅव टू गो फॉर अ डिवोर्स बिकॉज आय कॅनॉट टेक दीस टॉर्चर आनी हांवें ताका सांगलें तूं मेलें जाल्यार तुजो भुरगो धाकलो आसा 5 वर्सां तूं भुरग्याचें चिंत फाल्यां मागीर ती म्हणटलें म्हणजे तुजें वो नायकुटाचेर रगत आसा नायकुटाचेर रगत आसा सो यू वॉन्ट टू लीव युअर चायल्ड तुवें ताका संवसारांत हाडला तूं तेजी आवय सो इट्स बेटर इफ इट डजंट वर्क आउट यू गो फॉर अ लिगल डिवोर्स and take a share and take maintenance of the child and you are educated and live your life. पण त्या बी असले जाता म्हणल्यार अनेक तूं आतां हे आमी दोन तीन तुवें कशी सांगल्या आनी कितें गोंयांत भितर एक वुमन्स कमिशन आसा आनी ह्या कमिशनाक एक कमिशनूच केल्या अशें की बायलांचे दर्जा अन्याय ताणें हें करपाक जाय दे हॅव पावर्स टू सो मोटो केस घेवपाक पावर्स ते कमिशनाक आसा जाता अशें कितें लोकांचे बायलां वेलो अन्याय पयस जावता म्हणून हें कमिशन वेर इज वुमन एंड कमिशनर टुडे वेर आर दे त्याची कमिटी कोण जाग्यार आसा हांव फाटल्या फाटी गेल्ले एक केस घेवन तेन्ना तेणी म्हाका तोंडार सांगलें ती आसा ती कोण ती चेअरमॅन वुमन कमिशनाची ती शी वॉज नॉट प्रेझेंट तिचो कोण मेला म्हणून येवना न्ही मागीर म्हणलें बरें कमिटी मेंबर आसतना कमिटी मेंबर अजून जावपूच ना तें करपाक लागलें कितें वॉट इज गोईंग ऑन आनी वेर वील वुमन गो सी देर आर सो मेनी केसीस वेर वुमन डोंट हॅव money to hire legal experts and dogat kalpa so women commission bashile astat te sort out karpa cases but the women commission only is for the namesake they should give them a legal assistance and women and child development acho chairman ho पण आसा it is विश्वजीत राणी हांव म्हणटा विश्वजीत राणी तुजी बायलच एक मिनिस्टर एमएलए आसायज हांव म्हणटा 3 मिनिस्टर एमएलए आसायज तांचेच बायले आसा तो मुंचराताची बायल आसा ते जेनिफर मागीर दुसरे म्हणटा डिलायला लोबो तेही मायकलाची बायल आसा आनी तिसरे म्हणटा विश्वजिताची बायल आसा हांव म्हणटा 30 जाण आसा दिव्या राणी बी सो तुमचेच गटातले आसा तुमचेच एकले कोणा बायलाक करा मरे तुमी कमिशन घेयात ते मंत्रीपद करा आनी तेंका कमिशन घेयात आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स करा मरे कितें ह्यो बायल्यो आनी दुसरें सांगतलें हांवें पयर पुलिसाक सांगलां तुमी म्हणलें असले मातशे स्ट्रिक्ट दवरा म्हणलें जे म्हणटात बामण आनी नायकुटे बामण नायकुटे तूं म्हाका सांग कितले तरी आतां बामणां आतां आमचे इलेक्शनां बसतात तेन्ना ते नायकुट्यांचे वोट घेनात नायकुटचे तांकां वोट मारना बामणाक न्ही नथींग पर्सनल मारना ते वोट तेन्ना तांचे दारांत वचून च्या मिशिनां तेणे नायकुटाची चाव म्हणटात हॉटलाक तेन्ना बामण वता तेन्ना सो आय एम सेइंग अबाउट 2% you I never I'm not saying that I'm not putting a charge on the entire Brahmin community see I am also coming from a Brahmin family okay I have done an intercaste marriage I am married to a Kshatriya I am married to a Kutino from Mendonca to Kutino but I am proud of it. Nobody is discriminated. My parents love my husband and family, and my mother-in-law has never ever made me feel like from other caste. So how when हीच सासूबाई it's an example घे हीच सासूबाई ती आसा पळय ती तेका नायकुटे केंटा आनी ताची नणन ही हॉटलार वता आसतली खंय वचूं नवतारा वचूं तुज्या कामती वचूं टाटोजा वचूं ती च्या पिता तेन्ना म्हणटा बाबा हांगा रे बामणान पिल्लो नायकुटाक पिल्लो खारव्यान पिल्लो Basically, so why discrimination here? Discrimination, authorities are sir, and authorities are not acting. This is the main crux so of what the I'm saying, if law is put in enforced properly, we put in place, implement सारको केलो जाल्यार जातले एक केस कसली म्हण भायर सरली म्हण कळ्ळें कोणाकूच गट्स आसना इट इज नॉट ओनली बामण तशें पळोवपाक गेल्यार तूं पयल्यार कितली तरी क्षत्रिय आसा ते मागीर एसटी समाजाचे चलयांक लग्न करून तांचे चले हाडटा डिस्क्रिमिनेशन थंय जाता
थंय स्टार्ट जाता हा, बाबा तेच तूं गावड्यांचे हा. तूं धनगर तूं आनी कितें भणगर हें स्टार्ट जाता सो वॉट आय एम सेइंग तुमी खंय तरी स्ट्रिक्ट दवरात न्ही करात न्ही एकल्याक तुमी घालून जालें For this, we have a women's commission. One. which is there We have a ST commission, ST and SC commission. खंय आसा तांकां बाबा रायट आसा We have a OBC commission. खंय आसा तांकां बाबा खंय आसा ती फक्त नांवा खातीर ताका बसयल्या खंय आसा So हे कितें चाललं So आहे? the law and order is totally collapsed. I am really telling you, हांव पयलीं उलयलां तें nobody should take it as an offense. हांव कोणाचेर डिस्क्रिमिनेट करपाक उलोवना खंयच्या जातीचेर वा कास्टाचेर. आय एम सेइंग आमी एक पयला एक जात दुसरी जात इवन टुमोरो एसटी देखून तांचे देखून सेक्स आसतले डिफरंट थंय देखून स्टार्ट थंय देखून खूब केसीस आसता. सो दीस शूड स्टॉप समवेर. एंड लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा सीएमान मातशें हाजेर सारकें लक्ष घालपाक जाय आनी वुमन इन कमिशनर जे आसा पळय ते विश्वजीत राणेन खंय तरी जाग्यार लावपाक जाय आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट्स केसीस करून हें करपाक जाय आनी लास्ट पुलीस जे करप्ट पुलीस आसा जे थोडे पुलीस करप्ट आसा. सो आता म्हणजे प्रतिमा तितकेन उलयले आनी थोड्याक वायटय दिसपाक शकता पूण हातूंतल्यान एक गजाल ह्या म्हणटा ती मेन म्हणटा ती गोंय आमचे आमी म्हणटा हांवें गोंय सुदारिल्लें गोंय सोशल गोंय सगळ्या फुडें वचपी पूण गोंयांत तशें सिच्युएशन ना अशें दिसपाक लागलें आनी ह्यो केसीस 45 दिसां भितर जर इतल्यो केसीस जाल्यार फुडें आल्यो त्योय बी रिपोर्ट जाल्यो केसीस त्यो जर इतल्यो जाल्यार हो आंकडो एखादी सामको एक दोग जाण बायलांक ताची भोवच खून करतात एकल्याक बुडोवन मारता एकल्याक स्फोट करून मारता अशें गोंयची सिच्युएशन आहा आनी हे गोंयची सिच्युएशन जाग्यार हाडलें ना जाल्यार ही असली घटना आनी वाडत वतली दुबाव ना ताका लागून आतांच सरकारान हाजेर लक्ष घालपाक जाय आनी जर सरकार जर लक्ष घालना जाल्यार समाजान आसा फुडें येवन सरकाराक तें लक्ष घालपाचें भाग पाडपाक जाय इतल्याचेरच आमी ही चर्चा थांबयतात. प्रतिमा तूं आयलें तुका देव बरें करूं आनी मेन म्हणटा तें एक हांवें पयलींच म्हणटलें हो सामको गंभीर इश्यू आशिल्लो ताका लागून एखादें सामकें इतलें फॉस्ट्रेटेड उलयिल्लें आसतलें पूण ह्या हातूंतल्यान सरकारान खंय तरी जाणीव घेवन आपली पावलां उखलची इतलें तांकां मागतात. आनीक गोंयच्या बायलांक मेडिकल सेक्शन जें आसा तांकां तांचो न्याय मेळचो इतलें तांकां मागतात. ताका देव बरें करूं.